सोमारा सांजेच्या 7 वरांचेर सांगे तारीपाटो पुलावेल्यान चारचाकी न्हंयत पडली। ही माहिती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार पावले। तो मेरेन हजारांनी लोक तारीपट्टो पुलार जमले। सगळे कारीचो सोद घेवपाक लागले। ही कार खंयची, भितर कोण कोण आसतले हें कळपाक मार्ग नाशिल्लो। सर्च ऑपरेशन्स आर ऑन विथ द हेल्प ऑफ फायर। तरी पण आमी ट्राय करतात, समज बॉडी मेळटा जाल्यार नाजाल्यार हांगा कंटिन्युअस मॉनिटरींग आसतलें आनी परत सकाळची फूल फोर्स येवन परत सर्च स्टार्ट जातलें। सो आमकां जेन्ना कळ्ळें मेळ्ळे तेन्ना आमी येयले, तेन्ना चोयलें जाल्यार हिंगा लोकल्स आमगे लोकांन बबलू म्हणून एक भुरगो असो हे सायडच्यान राजू घेवन सकयल देंवलो। राजू घेवन पयलीं चोयता आसतना सगळे पुलीसूय पावले, PI पावलो। तेन्ना चोयता आसतना फायर बी मागीर पावतले तेन्ना अशी दिसता तेन्ना तांबडी लायट गाडी दिसता म्हणून एक आवाज जालो म्हणजे रायट सायडीन। आनी उपरांत तो भुरगो राजू घेवन गाजोवप बांदून उदक चड आसल्या कारणान गाजोवप बांदून हे सायडीन पावलो, लेफ्ट सायडीन पावलो। हे सायडीन पावतरीच ताका गाडी बाबा हिंगा आसा म्हूण ऑर्डर ट्रेस जालें आनी तो गाडयेचे वयर उबो रावलो। तेन्ना आमच्या 2 जाण भुरग्यांनी फायर स्टेशन हे पावले, आमचे फायर ब्रिगेड पावली आनी तशेंच मागीर आमी एका वस्त क्रेनीक अरेंजमेंट करून रातीची बॉडी आमी गाडी एकच भुरग्यांनी लोकल भुरगे प्लस आमचे फायराचे थोडे भुरगे देंवन ती गाडी बांदून वयर काडली। आनी जेन्ना निमणे 1.5 वरांनी कारीचो सोद लागलो। क्रेनीन कार वयर काडल्या उपरांत भितर एक ल्हान चलो आनी एका बायलेची कूड मेळ्ळी। माहिती मेळ्ळ्या उपरांत कूड मेळिल्ली ती बायल रेखा नायक आनी ताचो 2 वर्सांचो चलो दिव्यांश नायक म्हूण वळख पटली। उपरांत कळ्ळें की ही फॅमिली मूळ सांगे कुमयामळ मारांगण सांगेची, ती रावताली कुडचड्यार काकोड्यार। हे कारींतलो 3रो मनीस रेखाचो घोव मिलिंद नायकाची कूड मात सोमारा मेळ्ळी ना। आमकां एक कॉल येयले 8:10 आमच्या हांगा गाडी पावली आनी आमी रोखडेच सर्च ऑपरेशन चालू केलें। पण तेन्ना हांगा लोकलय आशिल्लो, सो लोकल एक बबलू म्हणटा तो हांगचो भुरगो, तेजे बरोबर आमचो एक शिफ्ट वॉटराचो स्टाफ, तेजें नांव आसा सत्यजीत देसाय। ह्या 2 भुरग्यांनी खूबच बरें काम केल्लें आसा। क्रेनीचो बेल्ट त्या उदका भितर वचून तेणी दोगांनी घातलो आनी जी गाडी आसा ती सेफली भायर काडिल्ली आसा। पूण दुर्दैवान त्या गाडयेक भितर 2 कॅज्युअलिटी मेळ्ळी आसा, एक बायल मनीस आसा आनी एक म्हाका दिसता 2 ते 3 वर्साचें एक भुरगें आसा। सो ह्यो दोनी बॉडी बी आसा ते गाडये बरोबर रिट्राय केल्ली आसा। सोमारा राती रेखा आनी चलो दिव्यांश हांची कूड मेळ्ळी, मात घोव मिलिंद नायक हाची कूड मेळूंक नाशिल्ली। सोद कार्य चालूच आशिल्ले। निमणे 12 वरां उपरांत मंगळारा सकाळी मिलिंद नायकाची कूड सांपडली। सांग्या ज्या तारीपाटो पुलाचेर ही घडणूक घडल्या त्या पुलार संरक्षण वणत ना म्हूण थळाव्यांचो आरोप। पयलीं हे पुलार अशे अपघात घडल्यात, पूण लोकांनी सांगून पासून प्रशासनान कांयच करूंक ना म्हूण थळाव्यांचो आरोप सांगेचो उपजिल्लो अधिकारी आतां सांगता। काल सांजे 7:30 वरांचेर तारीपंथर सांगे हांगा ह्या ब्रिजाचेर जे आसा एक अपघात घडलो। जशी आमकां ही म्हायती मेळ्ळी, इमिजिएटली आमची तालुका लेवलची आमची डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम आसा ती इमिजिएटली आमची सायटीर आयली आनी जशी म्हायती मेळ्ळ्यानुसार त्या गाडी जी न्हंयक पडलेली तातूंत 3 लोक आशिल्ले। राती आमचे लोकलाच्या माध्यमांतल्यान सगळे आमचे एडमिनिस्ट्रेशन आमगेली टीम डिझास्टर टीम हांच्या प्रयत्नान राती आमी 2 बॉडी ज्यो आसा त्यो रिकवर केल्यो। न्हंयचो फ्लो जास्त आसल्या कारणान एक बॉडी ती मेळूंक शकली ना। ताजे नंतर जी इंडियन नेव्हीची टीम आसा आमी तांकां इमिजिएटली कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांची टीम आयज वाटेर आशिल्ली। पण आयज सकाळी आमची फायराचे पर्सनल जी आसा तांकां ती 3री बॉडी जी आसा आयज सकाळ फुडें जी आसा ती आतां रिकवर जाल्ली आसा आनी ताजो फुडलो प्रोसिजर करपाक ती बॉडी आमी हे केल्या। हाजे योग्य व्हेरीफाय केले वयतले की सायटीर कशें आशिल्लें की ब्रिजाचें सिच्युएशन कशें आसलें। हांव PWD जे ऑफिशियल आसा तांकां आपोवन हांगा खंय कितें जालां एक्चुअल जी इन्फॉर्मेशन जी आसा हांव ती तांचे कडच्यान डिटेल घेतलो, जाल्यार तांकां हाजेर डायरेक्शन दिल्लें गेलें वयतलें। जशें पयलीं कितें जालां तें म्हाका तुमी जशें आतां सांगलें तें कळ्ळें म्हाका की हाजे 2 वर्सां पयलींच्यान फॉलोअप चालू आसा। जशें हांवें तुका आतांच म्हणलें की हाजेर हांव इमिजिएटली PWDची मिटींग घेतलो। जर फायल जर ताची खंय आसा PWD कडेन तांकां इमिजिएटली डायरेक्शन दिल्ली गेली वयतली की हाजे जे आसा इमिजिएटली जी फायल आसा ती प्रोसेस करून ते बेगीन कंप्लीट करपाची ही डायरेक्शन आसा जी PWDक दितलें। तारीपाटो सांगे हांगा आनी तुमकां खबरच आसतलें राती एक मोठी घटना घडली। एक कार
जी फॅमिली आहली भितर कारीक ती खंय तरी हांगा हे पुलार पळोवंक शकता हे धड नासले कारणान ती खंय तरी धड नासले डायरेक्ट उदकां गेली आनी तुमी पळोवंक शकता आतां बॅरिकेड लायले आसा हांगा ही जी कार आसा ती ही पळय कितली खोल आसा हे अंतर आनी ती गेली आनी डायरेक्ट भितर पडली त्या कारणान तितून एक 35 वर्साची बायल आसलेली एक 2 वर्साचो भुरगो आसलेलो आनी एक 38 वर्सांचो मिलिंद नायक म्हणून हो दादलो आसा ती गाडी चलयतालो पूण राती क्रेन हाडून फायर ब्रिगेड येवन ती खंय तरी कार काडली आनी तितून भितर फक्त 2च बॉडी मेळ्ळ्यो एक बायलेची आनी 2 वर्सां भुरग्याची पूण जो मिलिंद नायक आसलेलो गाडी चलोवपी आसलो तो खंय तरी मिसींग आसलेलो राती मामलेदार तशें बाकी प्रशासन येवन ते सोदाशोध केलो लायट घालून पूण तो खंय तरी बॉडी मेळ्ळो ना ते खातीर आयज सकाळीं परत बॉडी सोदाशोध जाली फायर ब्रिगेड येयली कुडचड्याची ते गोरा घातलो गोरा घालतकीर बॉडी खंय तरी सापडली आसा आनी ती खंय पोस्टमॉर्टमा येयल्ली आसा तो मोठो प्रश्न आसा हो जो पूल पळोवंक शकता हो 60 वर्सां पयलींचो पूल आनी हे पुलाची जी रुंदाय आसा ती एकदम नॅरो आसा आनी खंय तरी हे पुलार येवपी वचपी जे लोक आसात तांकां खंय तरी खतरो आसा आनी हे स्थानीक लोक म्हणटा की आतां खंय तरी पूल बांदलो म्हणून ताका सायडीच्यान खंय तरी हे रिटेनिंग वॉल काडपा आसा तो हे दोनी सायडीच्यान दिसना वलतडीच्यान आसा पूण हे सायडीन ना लोकांनी हांगा 2 वर्सां जाली लोक ट्राय करता हो रिटेनिंग वॉल बांदा खंय तरी पयलीं एक्सिडेंट जाल्ले आसा हांगा ते परत जावचे न्हू पूण आयज ही घटना जाल्ले कारणान प्रशासनाचे जे दोळे आसा ते परत एकदां ओपन जाल्ले आसा आनी प्रशासन सांगता की आतां आमी फुडें हेजे जे कोण हेजो दोशी आसा तेजे कडेन ती फायल आसा ती आमी मुखार व्हरतले आनी रिटेनिंग वॉल जे आसा ते बांदतले